2012च्या वेंचणुकेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकाराचो पराभव करून भाजपान गोंयांत 21 आमदार वेंचून हाडून सत्ता स्थापन केली आणि काँग्रेसीक फक्त 9 आमदारांचेर समाधान मानचें पडलें, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसीक एकूय सीट मेळ्ळें ना। 2012च्या निवडणुका उपरांत राज्यांत जाल्ले जिल्लो पंचायत, नगरपालिका आणि लोकसभेच्या निवडणुकींतय राष्ट्रवादी काँग्रेसीन भाग घेतिल्लो ना। ताचे खातीर राष्ट्रवादी पक्षाचे कार्यकर्ते भरकटपाक लागिल्ले। आता 2017च्यो निवडणुको लागीं येता आसतना राष्ट्रवादीचे आदले प्रदेशाध्यक्ष आनी आदले पर्यटन मंत्री नीलकंठ हळर्णकार हांणी पक्षाचे प्रवक्ते ट्रोजन डिमेलो हांचे सयत 11 पदाधिकाऱ्यांनी हालींच काँग्रेसींत प्रवेश केल्ल्यान राष्ट्रवादी पक्षाचे घड्याळ दिसतलें काय ना हाचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जालां। काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष लुइजीन फालेरो हांणी ह्या दोनूय फुडाऱ्यांक मोठ्या उमेदीन काँग्रेसींत प्रवेश दिलो। सत्ताधारी भाजप सरकाराक मोठी टक्कर दिवपाक हे फुडाऱ्यांनी काँग्रेस पक्षांत केल्ले प्रवेशाचो लुइजीन फालेरो हांणी स्वागत केल्लें। 2017च्यो निवडणुको राष्ट्रवादी काँग्रेसीन लढयल्यो तर ते कितपत टिकतले ह्या बाबत साशंकता व्यक्त केली वता। आदले मंत्री जुजे फिलिप डिसूजा हांणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाची धुरा आपल्या खांद्यार जरी घेतली आसली तरी तांकां पक्षाक संजीवनी दिवपाक यश आयिल्लें ना। आता 2017च्या निवडणुकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसीची 2012च्या वेंचणुके सारकी दशा जायत जाल्यार राष्ट्रवादी पक्षाचे घड्याळ कायमचें दिसचें ना अशी भिरांत राष्ट्रवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक सतावपाक लागल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।